सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता लोबो फामिलीच्या सोपून गेल्ल्या सगळ्या ओतणे पासत. दुसरें तेसांव आमी भेटयता वेलिसा आनी रॉबिलियो सिक्वेरा आयज आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयतात. तांच्या देवान तांच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया प्रुडेन्सिया परब आयज आपलो 80th बर्थडे मनयता. देवान तिचेर देवा आशिर्वाद घालूंक आनी बरे भलायकेन सांबाळूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. संवसाराची शांती पासत मागुया. गोंयान आमची शांती मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्ती जिवीत भाव भयणीनो, जेजूक आयकून सुरू जाता. जें कितें आमी जेजूचें आयकलां तें दुसऱ्यांक वांटून मुखार वेता. जायते फावटी आमच्या क्रिस्ती जिवितान आमी आयकूंक आनी दुसऱ्यांक सांगूंक चुकल्या. आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. सुरपदवीदार देवा, तुमकां भाव भयण म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या सद्भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीलो हेचे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदवीदार देवा, पुनर्जीवनपणाच्या आयताराचे गूट समरमतली आमी आमचे सोडवणेचो संतोश जोडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. दोर्नदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेवाक पिडापीड दिवंक सुरू केलें तेन्ना जोली मोली शिंपडलो तो बावार्थी लोक फेनिसेक, सिप्रुसाक आनी आंत्योकेक पर्यान पावलो. पूण जुदेवां भायर आनीक कोणाकूच तीं देवाचें उतर पोरगोटी नासलीं. पूण तांतलीं थोडीं जाणां सिप्रुसाच्या आनी सिरेनाच्या गांवचीं तीं आंत्योकेक गेलीं आनी थंय ग्रीक लोकांकूय सुम्या जेजूचें शुभ वर्तमान पोरगोटूंक तांणी सुरू केलें. सुम्यान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां बावार्थ धरून सुम्याशीं परतलीं. ही खबर जेरुजलाचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक आंत्योकेक धाडलो. थंय पावतच देवाचें देणें पळोवन
तो कुशाल जालो आनी सुम्याक विस्वाशी रावूंक ताणें तांकां उर्बा दिली, कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी बावार्थान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सुम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका अंत्योकेक हाडलो. एक आख्खें वरोस थंयची पवित्र सभेन ते जियेले आनी पुस्कोल लोकांक तांणी शिंकोवन दिली. अंत्योकेक शिसांक पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. सुम्याचें उतोरें. आमचो जबाब. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखणात. सगळीं म्हणुया, सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखणात. पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सर्वेस्पराच्या मोगाचें. जाकोबाच्या सगळ्या शारां नगरां परस सियोनाच्या दारवंट्याची तो चड अपुरबाय करता. तुजे वडवेकी विशीं जायतें ताणें सांगून दवरलां देवाच्या शारा. जबाब. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखणात. म्हाका वळखून बसतल्या मदें राब आनी बाबिलोन हांव लेखतलों. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथिओपिया त्या शाराक जल्मल्यांत म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सगळीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसा तितलेंय शारां तिचीं बालां. ताणेंच भोववर्त्या देवान सियोन शार तीर करून दवरलां. जबाब. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखणात. पोरजांचे पट्टेर सर्वेस्पोर अशें बरयता, अमकी अमकी पोरजां ह्या शाराक जल्मल्लीं आनी तांचे राजकुंवर नाचून गावून तुंय भितर सरतले म्हणून तुज्या कोपान सगल्यांक तिकाण. जबाब. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखणात. उद्गार. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या त्रेन सवे आसूं. जुवां प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. हिवाळ्याच्या सुमयार जेरुसाल्यान भेटवणेची परब चलताली. देव मंदिरांत सालामावांच्या तारांगणान जेजू भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं अभिशीक जाल्यार सांग, आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां परतीपाळ केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिना. म्हज्या बापाचे नांवी हांव करतां तीं कामां म्हजे विशीं गोवाय दितात, पूण तुमी सोत मानिना, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां. तीं कदींच इबाड जावची नात आनी तांकां
म्हज्या हातांतली कोण काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यान, तो सगळ्यां परस व्हड, आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. सुमयाचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. तुमचो धर्म कितें? धर्म वॉट इज युअर रिलीजन? खंयचो धर्म तुमचो? क्रिस्तांव. पयले पावटी क्रिस्तांव हें नांव खंय पडलेलें जाणा तुमी? आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, आंतियोक म्हणटा त्या शारान, आंतियोकेक पयलीच पावटी हें क्रिस्तांव नांव पडलें. हे शीस जेजूचे जाणी आयकल्लें, मानून घेतलेलें आनी दुसऱ्यांक सांगताले. हो प्रोसेस आमच्यान म्हणपाक जाता. क्रिस्तांव. क्रिस्तांव म्हणल्यार कितें? कोंकणींतल्यान बरें क्रिस्तांव, जरी तो दोन भाग केले, क्रिस्त आनीक हांव. म्हणल्यार जोण एकलो क्रिस्तांव म्हणटा. तुजो धर्म कितें? हांव क्रिस्तांव. क्रिस्तांव म्हणटा तो म्हणटा क्रिस्त हांव. सो क्रिस्तांव म्हणटा तेन्ना हो धर्म आमच्यांतलो भायर काडपाक जायना आनी क्रिस्ताक कुशीन काडपाक जायना आनी आमकांय काडपाक जायना. म्हणटच ज्या कोणें मानून घेतला तो आनी क्रिस्त एकूच जाता. आनी ह्या पासत आमी अभिमानान क्रिस्तांव, तुजो धर्म क्रिस्तांव अशें म्हणटा तेन्ना क्रिस्ता भाशेन आमी जियोवपाक जाय. भाव भयणीनो, क्रिस्ता भाशेन जियोवपाक आयच्या शुभ वर्तमानान जशें ह्या लोकांन विचारलें, हुंड्याची खबर सांगल्या उपरांत, मागीर जिविताची खबर सांगल्या उपरांत, तूं खरेंच अभिषेक जाल्यार सांग आमकां, सारकें तें सांग. जरूय जेजून सांगलां, परतून परतून सांगलां, हांव स्वर्गांतावन देंवलेलो जिवो उंडो, हांव तुमकां सुभापणान जिवीत दिवंक आयलां. आनी हें सांगल्या उपरांतूय हो लोक मानून घेना जाल्यार जेजूचो जबाब, हांवें सांगलां तुमकां, तरी पूण तुमी सत मानिनात. जीं कोण सत मानतात तांकां जिवीत मेळटलें, जीं कोण सत मानिनात तांकां तें जिवीत ना. जाल्यार आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, जें कितें ह्या शिसांनी केलें आनी जें कितें जेजूक जाय ह्या शिसांनी केलोलें तें आमी समजूंक गरज. जेजून म्हणलां, तुमी म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात. म्हणटच जो कोण क्रिस्तांव तो जेजूचो ताळो आयकता आनी आयकल्या उपरांत ओळखता. म्हणटच आयकप मागीर ओळखप ह्यो दोनूय वस्तू गरजेच्यो. बेश्टेंच आयकलें कांतार जाल्ल्या भशेन आनी काबार केलें तितून क्रिस्तांव जायना. जें कितें आयकलां तें ओळखता. हो म्हजो सोमयाचो ताळो. म्हजो सोमयाचो ताळो म्हाका आपयता दुसऱ्यांक कळोवपाक बरी खबर. ही खबर जे कोणाक ना, जाणी कोणें मानून घेवंक ना आजून पासून क्रिस्ताक, तांकां ही बरी खबर कळोवपाक आपयता. म्हणटच सांगप दुसऱ्यांक. आयकलां आनी समजलां तें जेन्ना दुसऱ्यांक सांगतात तेन्ना जिवीत दुसऱ्यांकूय मेळटा. हें क्रिस्ती जिवीत. तर क्रिस्ती जिवीत भाव भयणीनो, हें आयकलां, सांगलां आनीक आमी ओळखलां तें आमच्या जिवितान घालूंक आमकां उलो मारता जाल्यार आमी जण एकल्यान काळजीदार जावंक, आमी जण एकल्यान भावार्थी जावंक, आमी जण एकल्यान भरवशाची जावंक. आनी तेच बरोबर आमचे बरोबर ह्या संवसारांत आयज यात्रा करपी जायतो लोक आसा. सगळेच म्हणना हांव क्रिस्तांव म्हूण, पूण हांव क्रिस्तांव म्हूण म्हणना ते पासून जायतीं जाणां जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेतात, जेजू लागीं मागतात आनी जेजूच्या शिकवण्यान आपलें जिवीत मांडून हाडटात. जाल्यार हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. आमी जण एकल्यान आयकूंक जेजूक, आमी ओळखूंक आनी आमी जें ओळखिलां आनी अणभवलां तें दुसऱ्यांक सांगूंक.
बेटोरेंग गीत घेऊया. C38, पेज नंबर 44. C38. तुझ्या उदारपणान ऋतुमेंदिरान मनशाच्या वावरान केला थांबकांची विताचो तुझ्या उदारपणान म्हज्या भाव भयणींनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाताले मोहिमे आमच्या सर्वेस्परा, ह्या पास्कांच्या गुटा वरवीं आमी सदांच संतोश भरीत आसूं अशें आमचे भितर घडटा ती नवसरणी सासणाच्या संतोशाचें कारण जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक वर्त्या दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्कांची बोली. ताचे वरवीं पुर्विल्लो युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत सफरणायेक पावलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीचो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबनासतना गायतात. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. होसाना स्वर्गी सर्वेस्पराचे लागीं येता तो सुलागी. होसाना स्वर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक तो आप कुशीन पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट. एवढो खाता आनी ते कालशींतलें पियेता. इतले पावटी परत येयसर जन्मावळ करता. देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक
आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तार लेत पिसबेचो उगडास कर. अशें लेओ आमचे बागेवन बापा आनी फिलिप नेरे आमचे गोंडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गोंडी बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तुका प्रितमोगान सुपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाचे बरवाशान मरून अंतरून गेल्यान ते आमचे सगळे भाव भयणीचो उगडास कर. जे काकूत अंतरल्या समेस्तांच्या मुखामोळाकाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची काकूत कर माय मागता. अशें बागेवन तांकवार मारे देवाची माई सांगाती बागेवन झुजय जपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाज आनी सूर्य काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या सांतां भक्तां बराबर सासना जिवितां आमकां वांटो दी थंय सांगाता. तुका वाकाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्मेच्या एकवटान देवा सर पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. क्रिस्त हांव, क्रिस्त हांव. आमचें जण एकल्याचें जिवीत क्रिस्ता सारकें जावंक आनी आमकां पळयतल्यांनी जेजूचो उपकार आमचे सवें पळोवंक आमकां कृपा मागुया. आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें करूं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक बरवाशान वतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमची कागृत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमची कागृत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
D25 क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजे धारून कर, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका धादोस कर, नाणूय म्हाका उदक कोडवडाच्या पवित्र गोश्टान म्हाका कर, तूं बऱ्याचे चितान म्हाका तुज्या गायेन तूं म्हाका वेगळो आवाज सोडून ओदीन दिवं, वायट दुश्मनांतलो तूं म्हाका वाटय, मरणाच्या बेणार तूं म्हाका आपय, तुजे सुरशियो तूं म्हाका फरमाय, भक्ता सांगती तुका बागांच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमची मागणी आयकून घे. आमकां सोडयलेल्या पवित्र देण्या घेण्या वरवीं आतांच्या जिवितांत आमकां आदार आनी सासणाच्या संतोशाची खात्री आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचनियात हे मीस सोंपलें. शेवटाक गीत घेवया. U19 नंबर 240. U19. Oh
Soda